तांकां कित्याक मेळना अशें म्हाका तेंच कळना. एक पयलेच दिसा जंय विचारलें पळय ताणें त्या वेळार एक अद्रेसा तक्रार आसली ती मातशी खरी आसली आनी हांवें चवकशी केली. म्हाका काय तसो संबंद ना पण हांवें चवकशी केल्ली तर तातूंत कांय हे आसा हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट आसा पळय HODs म्हणजे वेगवेगळे खाते तांचे कडल्यान प्रश्नांची उतरां पावपाक उशीर जाला. तो प्रश्न घेवप की न घेवप तर तें तांकां थंय धाडलेलें आसतना की तो डिसएलावड प्रश्न म्हणून आसा तो तांणी कन्सिडर केला की तो एलाव आसा काय कितें प्रश्न म्हणून ताजें उत्तर ताका मेळूंक ना अशें तो म्हणटा. गणेश गांवकारान सांगलें तशें इट वॉज डिसएलावड प्रश्न बाय द स्पिकर. कारण स्पिकराचो प्रोरेगेटीव तें त्यामुळे ताजें उत्तर कशें मेळटलें. जो डिसएलाव जो केल्लो आसा तो त्या लिस्टान येत ना प्रश्न. पयले दिसा आन्सर अवेटेड म्हणून आयिल्लें. हय तें हांवें सांगलें न्ही की ते कांय HODची उतरां उसरां पावल्लीं अशें हांवें चवकशी केल्ली तेन्ना आनी म्हणून तो डिसएलाव जालो. आतां प्रॉब्लेम सॉल्व प्रॉब्लेम खरें नात थंय. म्हज्या प्रश्नाच्या बाबतींत ताणें रोहन खंवटे हांणी तो केलो की तें उत्तर सारकें येवना म्हणून हांवें परत थंयच्या थंय चॅक केलें उतरां सगळीं आसात थंयसर. इतलेंच की ताका जें अपेक्षीत आसलेलें तें उत्तर थंय ना. ताणें जे प्रश्न एक मनान हेतू दवरून जो प्रश्न केल्लो त्यामुळे तो हेतू तेजें उत्तर ना थंय. पण हांव ताजो हेतू पळोवचे परस पब्लीक इंट्रस्ट जें आसा तें पळोवप हें आमचें काम आसता.